Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. सकल आतां तुका दाखयला तसोच तितूंतल्यान तें उदक वचना आनी आतां तो कावन्सिलर आमचो 4 फावटी सायट पळोवन येवन गेला आनी लेबरांकूय तो घेवन येयलो पूण तो रस्तो तेणेन ओपन करूंक ना उदकाक आनी हिंगा पळय तो स्मार्ट रोड केला न्हू सर तेणी तें उदकाक वचपाक इल्लेंय हें दवरल्या उराक सो द वॉटर फ्रॉम दॅट सायड इज कमिंग दीस सायड. ह्या सिजनाचो हो आयचो सगळ्यान व्हडलो पावस म्हणजे इतके दीस पावस पडटालो थांबतालो हो राती पासून पावस कंटिन्यू पावस पडला आणि हेतून कितें जालां आतां तुमी पळयला आसतलें मेन ब्लॉकान जवळ ते पुलीस हेडक्वॉर्टर्स आसा पळय तो रोडाक अक्षरशः म्हणजे इतकें उदक केन्ना बंद नासलें आमी ते वचून पळयल्या परस जे आमचे जे चेंबरां आसा उदकाची हे वचपाचें आउटलेट आसा पळय थंय सगळें आमचे बोणे प्लास्टीक बॉटल्स प्लास्टीकच्यो पिशव्यो आनी कितें कितें अशें सगळं भरलेलो तिनूय चेंबरांतलें आमी काडल्या बरोबर तें उदक आतां पळय सगळें उदक ड्रेन आवट जालें कांयच उदक ना थंय आतां पळयलां तशें हांगासर हेजो धपरभर उदक आशिल्लें हांगासर 18 रोडार तें तुमी पळयलां आतां आमचे कामगार पळय हेतून काम करता उदकान सारकें आनी हळू हें उदक आतां ऑलरेडी वचपाक स्टार्ट जालां म्हणजे आनी मार्केटान काम करपाचें सोड ही म्युन्सिपालिटीची बिल्डींग सांबाळपाक ना पळयात ती कंडिशन पळयात पावसाक ते काम करपाक रावल्या हें उदक पडलां आनी स्कूल स्टार्ट जालें जाल्यार कितें जाता आसलें ही जर युजलेस चेअरपर्सन अशें म्हाका सांगून दिसता वायट दिसता सांगपाक आनी तशेंच हांव म्हणटा कितें 1 वर्सा भितर तेणी वास्को खातीर कितें काम केलें तें दाखोवचें. हांव वास्कोकारांक सांगूंक सोदता की ज्यो डेव्हलपमेंटाच्यो आमी फायल्यो धाडलेल्यो आसा हे कृतेश गांवकारान थंय बसून हो आडयतात म्हाका खबर ना इतले तेजो पावर कितें पर्यंत चलता तो सगळे पाड घालपाचें चल्लां काम ते कृतेश गांवकार करता. 10 दीस पयलीं हांवें सांगलेलें मिडियाक की आमची बिल्डींग लिकेज जाता आनी हांव कॉन्फिडंट आसलो की हे फावट ती लिकेज जावन न्हू पडोकूय शकतात. आतां देवाच्या कृपेन स्कुलूय बंद आसा. हांव सांगूंक सोदता की UD मिनिस्टराक की तेणी हेजेर लक्ष घालपाची म्हाका दिसता तेका लागून DMAन असले नाका जाल्लेल्या मनशाचे आयकपाची गरज ना.
regarding the rainfall that has received in the past 24 hours, among the 13 rainfall reporting stations of Meteorological Center Goa, 6 stations received heavy rainfall or more. That means rainfall exceeding 6 centimeters in 24 hours was reported at more than 6 stations over Goa. The highest of rainfall reported was at the station Marmagao, which reported 15 centimeters of rainfall, that is 150 mm of rainfall. And the second highest was reported at Daboling, which was almost 12 centimeters of rainfall. And the state average rainfall for past 24 hours was around 90 millimeters, that is approximately twice of the normal value expected for 15th to 16th of June. From June 1st to 16th of June, the seasonal total is 599 mm. That also is approximately 50% higher than the normal value. So we have issued a heavy to very heavy rainfall warning for Goa for the next 24 hours, that is on 16th to 17th. We have issued a very heavy rainfall warning, and in the coming days also the activity of monsoon is expected to continue.